कुर्डी वयर सरल्या आयतारा मनयतात सोमेश्वराचो उत्सव। फक्त दर्यादेग आणि पर्यटनाक लागून न्हय तर गिरेस्त इतिहासीक दायजा खातीर नामना मेळिल्लो सांगे तालुक्यांतलो इतिहासीक कुर्डी गांव आता सगळ्यां खातीर उक्तो आसा। वर्षभर सावली धरणाच्या उदकात बुडून उरपी ह्या गावातल्या पुर्विल्ल्या आणि जागृत श्री सोमेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी वर्धापन दीस आयतारा 24 मे दिसा विविध कार्यावळींनी मनयतले। ह्या निमतान दनपारा 2 वरांचेर भाविकांक खातीर महाप्रसाद आसतलो। गांव उदकापोंदा उरता, पूण मे म्हयन्याच्या सुमाराक गिमाक लागून धरणाच्या उदकाची पातळी उणी जाता आणि हो इतिहासीक गांव परतून दिसपाक लागता। 1 वर्ष बुडून उरपी हो गांव मे म्हयन्यातूच पळोवंक मेळटा। सगळो गांव उदकात बुडिल्लो आसलो तरी शंकराक समर्पित केल्ले श्री सोमेश्वर देवूळ ही एकूच अशी वास्तू आसा जी 50 वर्सां उपरांत लेगीत उदकात तशीच सुरक्षीत आणि अखंड आसा। ह्या देवळाक जागृत देवस्थान म्हणून वळखतात। ह्या देवळाच्या वाठारा लागीं पुर्विल्ल्या काळांतली डोलमेन, मेनहिट्स आणि हेर पुर्विल्ली फातरांची रचना पळोवंक मेळटात। कुर्डी गांव आणि सोमेश्वर देवूळ गोंयांतले एक आगळे पर्यटन थळ जाला, पूण मुखेल लोकवसणुके पासून पयस आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक अजूनय हाचे विशीं फावो ती म्हायती ना। दर वर्सा मे म्हयन्यात हो गांव उदकांतल्यान भायर सरता तेन्ना मूळ कुर्डीकार सोमेश्वर देवळात जमून पुर्वजांचे भुयेच्यो यादी परतून जियोवपाक आनी हे मातयेकडेन आशिल्लो मोग उक्तावपाक उत्सव मनयतात। अंदू हो उत्सव आयतारा 24 मेक मनयतले। तो अनुभवपाक सगळ्यांनी मुजरत हाजीर रावचे असो उलो कुर्डीकारांनी मारला। खास करून पर्यटकांक खातीर तर ही भांगराची सण।